मिरामार दर्यादेगे खातीर ब्ल्यू फ्लॅग सर्टिफिकेशन दिवपाचो प्लॅन आसा तो ड्रॉप करचो म्हण गोंयच्या रांपोणकार एकवटाची मागणी आसा. जरी तर ह्या दर्यावेळेक ब्ल्यू फ्लॅग सर्टिफिकेशन मेळ्ळें तर गोंयच्या नुस्तें वेवसायाक धक्को बसतलो. पर्यटनाच्या नांवान हो घोळ करूं नाका म्हण अलोन्सियो सिमोन्स हांणी मागणी केल्या. आरडीएक्सको खातीर कांसावलेच्यान प्रसाद नायक. आमी जे MOFन ऑर्डर धाडला सरकाराक की 10 एडिशनल बीचीस नोटिफाय करचे म्हणून आमी हेजेर स्ट्रॉंगली विरोध करता आनी MOFाक आनी गोंयचे सरकाराक वॉर्निंग दिता. आयज जो MOF सेक्रेटरी जो आसा CK मिश्रा तो आयज पपेट जाल्लो आसा सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो. तेका आनी आमच्या गोंयच्या सरकाराक म्हाका दिसता कांय खबर ना. आतां तुमी हे ब्लायंडली वेस्टर्न कल्चर जी वेस्टर्न डेव्हलप जे करता तेंचे तूं कॉपी करून आमकां ब्लू फ्लॅग सर्टिफिकेशन दिवंक सोदता. हांव एकूच क्वेश्चन सरकाराक करूंक सोदता की हे आयज अरावंड 38 वेस्टर्न कंट्रीज जे ब्लू फ्लॅग सर्टिफिकेशन दिलेले आसा तेंचे बीच जे आसा हे आर्टिफिशियल बीच आसा. थिंगा नुस्तेकार ना, थिंगा मरीन फीश रिसोर्सीस ना. सो आमची जी बीचीस आसा ही नॅचरल बीचीस आसा, नॅचरल बीच इकोसिस्टम आसा. तितून जायते हे जे आसा फिशरमॅन आसा, मरीन रिसोर्सीस आसा, सँड ड्यून्स आसा, जायते इकोसिस्टम आसा आमची बिचीचेर. सो आतां हे सरकार म्हणटा की हे ब्लू फ्लॅग सर्टिफिकेशन करपा खातीर एडिशनल अमेंडमेंट केलेले आसा. काय करतले आतां हे नोटिफायड केले जाल्यार आमचे नुस्तेकार वयतले खंय? लोकलाची एंट्री आयज रिस्ट्रिक्शन जातली. कित्याक आयज आतां पळय 5 स्टार पळय आमचे येयलेले आसा, हे मोस्ट 5 स्टार हॅव ब्लॉक द ट्रेडिशनल एक्सेस टू द बीच अँड ऑल्सो हॅव ब्लॉक द फ्रंटेज ऑफ द बीच. सो द सेम प्रिंसिपल इज बी युज्ड बाय ब्लू फ्लॅग सर्टिफिकेशन. आतां तुमी हे एलीट पळय सर्टिफिकेशन हाडूंक सोदता, हे कोणा खातीर हाडूंक सोदता? हे गोंयकारांक हाडूंक सोदता नाल्यार हे एलीट ट्युरिस्टांक हाडूंक सोदता? अँड इन अ नेम ऑफ ट्युरिझम तुमी आमचे गोंयकारांक सोंपप